नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची तयारी चल्ल्या. रोखडोच अधिसूचित जातलो. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. पुलीस खात्यांतल्या 6 वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या नव्या पदांक मंत्रिमंडळ बसकेंत बावटो. खण खात्यांतल्या 15 कंत्राटी पोस्टांक मंत्रिमंडळाचो बावटो. नोकर भरतीक स्थगिती ना. आदल्या पोस्टांची प्रक्रिया चालूच. नवे पोस्ट एप्रिला उपरांत. 2025ची पहिली मंत्रिमंडळ बसका बुधवार जाली. गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची तयारी चल्ल्या. बेगीनूच अधिसूचित जातलो. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. विशय खंय आजच्या बसकेक चर्चेक आयलो ना. इट इज गोइंग ऑन. तांच्यांनी प्रपोजल आपलो सबमिट केला. ओके, इट विल गो बिफोर द कॅबिनेट अँड देन इट विल अप्रूव्ह. नो, इट इज नॉट डिस्कस टुडे. जातलो. इट इज अंडर प्रोसेस. पुलीस खात्यांतल्या 6 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नव्या पदांक मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय दिल्या. Proposal for the creation of the 6 additional posts of the senior scale officer in the superintendent of the police of the Goa Police Service in the Goa Police Department. Okay. Creation of the 2 regular posts for the deputy director of the prosecutions and under 2 regular posts in the deputy director of the prosecution under the director of prosecution. मायनिंग डंप पॉलिसीत केल्ल्या बदलाक बसकेंत मान्यताय दिल्या. मजगती खण खात्यांतल्या 15 कंत्राटी पदां खातीर मंत्रिमंडळ बसकेंत ग्रीन सिग्नल. There is an amendment for the dump mining policy. एक ल्हानसो रेक्टिफिकेशन करपा खातीर अमेंडमेंट केल्लो आसा. डंप पॉलिसी जी सुरू जाल्ली आसा तेच्या खातीर. There is an appointment of the assistant mining engineer, junior geologist, junior mining engineer, head surveyor and field surveyor on the contract basis on the directorate of the mines and geology till the filling of new post. टोटल पोस्ट 15 पोस्ट. बजेटाक लागून फुडले 2 म्हयने नोकर भरती प्रक्रिया बंद आसली म्हूण वित्त खात्यान पत्रक काडिल्लें. मात नोकर भरती प्रक्रियेत स्थगिती ना. प्रक्रिया सुरूच रावतली. नवी नोकर भरती एप्रिला उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती. ना तो दॅट इज तो होल्ड खंयसर तसो जावचो ना. इट इज कशें आसता सांगता तुका. जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टेम्पररी जे थोड्या पिरियडा खातीर घेता पळय न्ही, ह्या 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस चालू उरतलो. प्रोसेस स्टॉप जायना टील मार्च पर्यंत. आत्ता डायरेक्ट कोणाक घेवचें ना. बट बाकीची एडवर्टायजमेंट बाकीचो प्रोसेस खंय स्टॉप जायना. बट प्रोसेस खंयचोच बंद जायना. ती थोड्या पेपरांनी जशें कितें प्रोसेस बंद जाल्यार केल्लो. आतां स्टाफ सिलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू आसा. हेजो न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू आसा. दे विल फील आफ्टर द मार्च. इको सेन्सिटीव्ह झोनांतल्या घरांचो प्रश्न सुटोवंक खंय सरकाराचो यत्न चल्ला. इको सेन्सिटीव्ह झोनाचे आमी टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही, ही तांकां करस्पॉन्डन्स सुरू आसा. तेजे मिटिंगेकूय आमचो मिनिस्टर कंटिन्युअसली वतात. तेच्या कडेन आमचो डेप्युटी डायरेक्टर जो आहा पळय न्ही, वो कंटिन्युअसली उलोवप सुरू आहा. तेंच्या कडेन सोल्युशन येतलें. मजगती टोलगटाचे मूळ सोदून कांय मंत्र्यांनी कॅबिनेट बसकेंत मागणी केली. कांय इन्फ्लुएन्सर खंय गोंयची बदनामी करतात. तांकां भितरलेच लोक आदार करतात. चवकशी जावची म्हूण कॅबिनेट बसकेंत मंत्र्यांनी मागणी केली म्हूण सुत्रां सांगता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी साहिल मांद्रेकार. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. मठ आनी देवळा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त वक्तव्याक लागून उद्देजक दत्ता नायकाचेर काणकोण पुलिसांनी FIR केला. दत्ताचो मडगांवां जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत अटकपूर्व जामिनाक अर्ज. मात पुलिसांनी जामिनाक हरकत घेतल्या. पुरावे एकठांय करपाक दत्ताची कस्टडी जाय. वक्तव्याक लागून गोंयभर कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासला. पुलिसांचो कोर्टात आर्ग्युमेंट. दत्ता नायकाचो आदवोगाद म्हणटा वक्तव्याक गुन्यांव जायना. अब्रू लुकसाणीचो दावो जावं शकता. This is his opinion. In fact, he has also clarified that the word loot and Partagal mud should not have been there. They were inadvertent. And at the most, it could be defamation. It can never be a crime under 295A or 299 of the BNS. And I don't understand why he is required in custody. Anyway, it is 6 orders tomorrow. Tomorrow afternoon. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज. सिद्दिकी प्रकरणात हांव साक्षीदार. मात आपल्याक पुलीस पिट्टात ते पळयल्यार आरोपी कसो दिसपाक लागला. आदवोगाद अमित पालेकार उलयला. पोन्ने गोंया पुलीस स्टेशनार चवकशेक आपयल्ले कडेन ताणें प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणटा दुसऱ्या व्हिडियोचो सोड सोदपाकूय चवकशी जावंक जाय. चवकशी जावंक जाय तशी खंय जायना. I'm awarded Goa Police. They like me quite a lot, so I have said that time and again
That's why they love to call me for something or the other जे म्हाका संबंध ना पळय त्या गोष्टी हे जाता पूण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट इफ दे कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन आय हॅव टू कम फॉर इन्वेस्टिगेशन आय हॅव टोल्ड देम आय विल कम बट आय एम नॉट एन एक्यूज्ड परत एकदा सांगता म्हाका अशा तरेन इन्वेस्टिगेशन हांगा पळयता अशी फिलींग येता की हांव एक्यूज म्हणून आय एम नॉट एन एक्यूज आय एम अ विटनेस एक्यूज आसपाक जाय एक्यूज जेसीन ऑलरेडी गेलो जुडिशियल कस्टडीन गेलो आनी ज्या लोकांची नांवां घेतली परत रिपीट करता ज्या लोकांची ताणें नांवां घेतली त्या लोकांक अजुनूय हांगा काय अजून आपयलें ना ह्या क्रायमा भितर वीच इज सरप्रायझींग फॉर मी आय थिंक पुलीस शूड इन्वेस्टिगेट दीस मॅटर अँड कॉल फॉर DYSP सुरज SP क्रायम हांगा आपोवंक जाय एकदां स्टेटमेंट तांचे घेवं नाका म्हजें घेतलें तशें तांचें घेवंक जाय न्ही सिद्दीकी प्रकरणात आपली सतावणूक चल्ल्या म्हूण ताणें ओल्ड गोवा पुलिसां मुखार चवकशेक गेल्ले कडेन प्रतिक्रिया दिली दुसऱ्या व्हिडिओ विशीं चवकशी जायना म्हूण ताका पुलिसां विशीं प्रश्न I think the other video also has to be investigated, but त्या खंय तरी करना, which is I think which is not does not I mean म्हज्या मनाक ते खंय तरी पटना की हे अशें कित्याक चल्लां काय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कणकुंबी वाठारांत वाग ना ह्यो खबरो पुराय फट पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराचो दावो. केंद्र सरकारान केल्ल्या व्याघ्र गणने प्रमाण म्हादेच्या भीमगड वाठारांत 5 वाग आसात. कांय वर्सां आदीं वागान गोरवांक मारिल्ल्यान थंयच्या लोकांक सरकारान लुकसाण भरपाई दिल्ली. गोळावले वागाक ह्या आदीं मारल्यात. म्हादय वाठारांत वागाचें अस्तित्व न्हयकारूंक नजो. कणकुंबीतल्या एका गावातली वाट पार करतना थंयच्या 3-4 जाणांक पट्टेरी वाघ दिसलो. वाघाक पळयना फुडें तातूंतल्या एकट्यान ताचो व्हिडियोय काडलो. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान कणकुंबी वाठारांत वाघाचें अस्तित्व सिद्ध करपी म्हायती प्रुडंटाक दिल्या. एक मनीस जो आसलो जो हुर्णा वयतालो तेन्ना कणकुंबीच्या तळये ह्या वाठारांत तेका हो वाघ जो आसलो तो दिश्टी पडलो आनी केवळ तो एकटो नासलो जवळ जवळ 2-4 जाण लोक आसले आनी तो तेणी मागीर व्हिडिओ काडलो आनी तो जो आसा तो फुल्ली ग्रोन जो आसा तो मेल टायगर आसपाक जाय आनी हुळण जो गांव आसा ह्या हुळण गांवान हेच्या पयलीं वाघाचें अस्तित्व आसा हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा आनी हांव जवळ जवळ 3 वर्सां पयलीं त्या परिसरांत म्हशी ज्यो मारलेल्यो तेंच्यो फोटो डॉक्युमेंटेशन हांवें केलां आनी त्या लोकांक नुकसाण भरपाई जी आसा ती थळाव्या वन खात्यान दिल्लेली आसा. म्हणजे हांगा वाघ ना ही जे म्हणटात ते पुराय चुकीचें आसा आनी भीमगडान सध्या 5 वाघ जे आसा फाटल्या गणनेन ते नोंद जाल्ले पूण एकंदर आतां तेच्या पेक्षा जास्त वाघ असल्याचे म्हाज्या कडेन उलयतना आरेफून सांगलेलें आसा. आनी म्हादयचो जो वाठार आसा हो पुराय वाठार जो आसा थंय शिक्कामोर्तब जाल्लेलें आसा की थंय 5 वाघ आसा. आमची व्याघ्र गणना जी आसा मेन वाघ म्हणटा ते हय तो जी व्याघ्र गणना आसा त्या व्याघ्र गणनेच्या माध्यमांतल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा जी आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलेली त्या हेतूंतल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा की गोंयांत 5 वाघ आसा. म्हणून हे जे सरकार आसा ह्या सरकारान लक्षांत दवरपाक जाय की आमी वाघाची राखण केली तेचें संवर्धन केलें जाल्यार गोंयच्या जलस्रोताचें रक्षण जातलें. जो म्हादयचो लढो सुरू आसा त्या लढ्याक आमी जर गोंयची बाजू भक्कम करतले जाल्यार वाघाचें अस्तित्व आमकां मानपाक जाय. हो व्हिडिओ सर्क्युलेट जाताच जायत्या जाणांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. कणकुंबी आनी लागसारच्या वाठारांत वाघाचें अस्तित्व आशिल्ल्याचो हो व्हिडिओ पुरावो म्हण कांय जाणांनी विधानां केली. जाल्यार कणकुंबीत वाघाचें अस्तित्व न्हयकारपी कांय जाणांनी हो व्हिडिओ दुसऱ्या वाठारांतलो म्हणून दावो केलो. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. कळंगूट दर्या देगेवेल्या शेकांचेर वाडट्या मारबडय प्रकरणाक लागून ट्युरिस्ट पुलीस युनिटान कळंगूट भागांतले 125 शेक 12 वरांचेर बंद केले. ह्या आदीं फांतोडेर 3 मेरेन शेक उक्ते आसताले. शेकवाले सांगता कांय दिसां आदीं कळंगुटे शेक कामगार आनी ट्युरिस्टांची 2 मारबडय प्रकरणां जाल्लीं. एके घडणुकेंत ट्युरिस्ट सोंपिल्लो. आमी आज सद्या कळंगूट बिचाचेर 31क आनी पयर एक हांगासर कळंगूट बिचार एक इन्सिडंट जाल्लो. 31क एक मर्डर जाल्लो आनी पयर एक हांगासर एक मारहाण जाल्ली ट्युरिस्टांक मारिल्ले. गोवा सरकारान गोवा पुलीस आनी टुरिजम डिपार्टमेंट टुरिजम पुलीस हेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा. 4 दीस जाले ही कंटिन्यू चालूच आहा. 12 जाली की कळंगूट बीच जी शेकां आहा ती 12 जाली की बंद करतात. आनी आतां आमी सद्या पळोवंक शकतात कळंगूट बिचार सगळीं शेकां आसात ती सगळीं बंद आसा. ट्युरिस्ट सुद्दां जो
क्रावड टिक्को ना जे टुरिस्ट पुलीस आहात ते हांगा रातच्या टायमार जी शेकां आहा ती बंद जाली की बिचाचेर जे टुरिस्ट आसात ते थोडे बसतात पियेतात तांकां सगळ्यांक ते उठयतात आनी बीच आहा तो फूल क्लियर करतात जेणे करून जे हांगासर जी मारामारी बी जी कितें जाता आनी तेज्या खातीर ते कंटिन्यू पेट्रोलिंग करतात. इतले मजगतीं मांद्रेचो PI शेरीफ जॅकिसान मांद्रे हरमलच्या रेस्टॉरंट आनी शेक मालकांक आपोवन कोणेच कायदो हातींत घेवचो न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. पुलिशे कडेन कागाळ करची, पुलीस प्रकरण हाताळटली अशेंय PI सांगता. कोस्टल बेल्ट जितले पळय रेस्टॉरंट ओनर्स, शेक ओनर्स, हॉस्टेल ओनर्स आमी सगळ्यांक आपयल्या बिकॉज हे पळय जे न्यू इयराच्यान 2 इन्सिडंट जाले वीच वे व्हेरी बॅड. एक मर्डर जाली, एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जाली एंड आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड देम एंड क्लियरली वॉर्न्ड देम anybody taking law in their hand will not be spared. Nobody will raise their hand. कोणाक मारपाचो ना. If there is anything to be reported, we have given them beat PC's numbers, beat officers numbers, control room numbers, helpline numbers and मुजोय number आते गेला. So I have clearly and strictly warned we will not tolerate any fighting on the beach and assaulting the tourists. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आनी सौरव शिरोडकार. लायटीच्या खात्यान फाटल्या 2 वर्सांत सुमार 5,000 कोटींची टेंडरां काडल्यात. कामाय नेटान सुरू आसात. वीज मंत्री सुदीन उलयलो. 350 कोटी मोडून बार्देस तालुक्याचे इन्फ्रा अपग्रेडेशन करता. पुराय गोंयांत फाटल्या 2 म्हयन्यांत 20 चार्जिंग स्टेशनां सुरू केल्यात. स्मार्ट मिटराचेय खंय टेंडर काडला. आणि जवळजवळ ऑन एन एवरेज एज ऑन टुडे इन लास्ट 2 years we have tendered almost about 5,000 crore work. This execution is going on. The work, especially underground, which was tendered prior to August 2024, is सगळी कंप्लिशनाच्या हेचेर आसा. आणि ऑगस्ट 24 नंतरची जी कामां आसा ती अंडर एक्झिक्युशन आसा. जी सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी घेतिल्ली ती सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी चालू केल्या. त्या शिवाय जो बार्देजांत मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो तो मेजर प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर बिकॉज ट्युरिजम इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टंट फॉर गोवा आनी त्या खातीर सादारण 350 कोटीचे टोटल बार्देस तालुक्याचे अपग्रेडेशन सबस्टेशन प्लस बाकीचे हे आमी चालू केलां. तें काम एका वर्सात शकतलें. आतां जवळ म्हाजे म्हायती प्रमाणे फाटल्या 2 म्हयन्यांत 20 चार्जिंग स्टेशन आमी कनेक्ट केल्या. तुका जाय जाल्यार हांव डिटेल दितां. कर्नाटकाच्या जोयडात कंदमुळाचो महोत्सव जालो. पश्चिम घाटांतली 40 मायज जातींची कंदमुळां ह्या महोत्सवाक प्रदर्शन आनी विक्रे खातीर आशिल्ली. कंदमुळां विकत घेवपाक लोकांची घे गर्दी. कंदमुळां पुराय जगा मेरेन पावोवपा खातीर बऱ्या मार्केटिंगाची गरज आसा अशें थळावो आमदार RVV देशपांडे उलयलो. फाटलीं 10 वर्सां जालीं कर्नाटकाच्या जोयडात हो कंदमुळा महोत्सव जाता. ह्या वाठारात 100 मायज तरेची कंदमुळां मेळटात. तातूंतली 40 मायज तरेची कंदमुळां ह्या 11व्या महोत्सवाक आशिल्ली. ही कंदमुळां जगभरात पावोवपा खातीर बरो प्रचार प्रसार करचो पडटलो अशें थळावो आमदार RVV देशपांडे उलयलो. ज्या प्रमाणात तेगेलो प्रचार जावचो जाय तो प्रचार जालो. ज्या प्रमाणात रैताक आर्थीक संपन्नता येवची जाय, ज्या प्रमाणात रैत पिकयतात ते आर्थीक संपन्न जावचे जाय आशिल्ले ते जालें ना. त्या दृष्टीने आपल्या सगळ्या जनप्रतिनिधींनी लोकसभा सदस्य विश्वेश्वरैयांनी विनंती केला. इलाके आसा, कृषी आसा, तोडगारिके इलाके आसा, यांनी आपण विचार करून जास्तीत प्रचार उत्पादन सुधायचे, हंगामी जास्त जावचे जाय. बेस्ट फूड मुडली किंवा ह्या माडीपासून बनवलेले इकडे एक छान फूड मेळावा केलेला आहे आणि त्या छान फूड मेळाव्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा आणि दरवर्षी खूप जोयडेकर आणि आजूबाजूचे बेळगाव इकडची लोक यावी आणि ह्याचं छान उपभोग घ्यावा. आणि हे जे आळूमाडीचं जे 11 वर्ष आहे असंच 25 वर्षापर्यंत चालत राहू अशी शुभेच्छा आम्ही देतो.
तर ह्या महत्त्वाचा जो उद्देश फक्त प्रदर्शन किंवा खाद्य वस्तू विक्री अशी ना, तर हेजो महत्त्वाचो उद्देश असा की आमचो जो भाग असा ह्या भागात सगळे आम्ही काळी टायगर रिझॉर्टात रावपाचे, हांगा उद्योग धंद्याक दुसरो कसलो अवकाश ना युवकांक. आणि जे हांगाचे जे नॅचरल फूड आसा, ट्रेडिशनल फूड, तेजोय प्रसार पुराय जगभर जावपाक जाय. आणि त्याबरोबरच हांगाच्या युवकांक एक एम्प्लॉयमेंट, इन्कमाचे सोर्स तयार जावपाक जाय म्हणून आमच्या संस्थेचे फुडाकार घेतलेलो आसा. 10 वर्षात बरीच प्रगती जाल्ली आसा ह्या महोत्सवात. आणि फुडल्या दिसांनी सुद्धा एक जागतीक लेवलचो, जागतीक पातळी वयलो हे कार्यक्रम जातलो म्हणून अशी अपेक्षा करता. आणि सगळ्यांचे सरकार जर फुडल्या हेका बी बरो महोत्सव हेजे करचो आमी प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. म्हादय इशूचेर गोंय सरकारान नेमिल्ले हाऊस कमिटीची पयली बसका विधान भवनात जाली. कर्नाटक सरकारान म्हादय प्रकल्पाचें काम नेटान चालू दवरला म्हूण सायट रिपोर्ट येतात. म्हादय वाठारांत वाघ भोंवतात. गोंय सरकार कितें करता काय म्हूण टायगर रिझर्वाचोय इशू आयलो. गोंय विधानसभेच्या सभापती वरवीं कर्नाटकाच्या सभापतीक बरोवन म्हादयचे सायट इन्स्पेक्शनाक परवानगी मागपाचें थारला. म्हादय सभाघर समितीची वर्सा उपरांत बसका जाली. समितीचो चेअरमॅन म्हळ्यार सभापतीन कर्नाटकाच्या सभापती कडेन सभाघर समिती कळसा भांडोरा प्रकल्पाचे पळोवणे खातीर लेखी मागणी करची अशी मागणी केल्या. आम्ही मागला दॅट वी नीड टू राईट टू द स्पीकर, द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी on behalf of all the members should write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the House committee wants to visit this site to check the facts. आणि advocateनी 2020च्या आज मेरेन 25 कोटी रुपया अप्रॉक्सिमेटली मोडिल्ल्या. एक्झॅक्ट फिगर जाल्यार तुका हांव सांगता. ऑन वॉट, ऑन एकोमोडेशन, ऑन ट्रॅव्हल, आणि केस काय येत ना 25.4 crores. That work has stopped. There's no diversion. कितें पेपरार येता, कितें येता, it is up to the papers what they report and whatever. But actual ground fact is the department had visited the site and there is no new work happening or no new diversion happening anywhere. एक वाटेन दाखयता की आमी गोंया खातीर आसा, दोनूय बोवाळ मारता की आमकां म्हादय जाय म्हणून. म्हादय जाय जाल्यार त्या भशेन काम करपाक जाय आनी तें काम करतले आयज तें काम दिसना. सो आयज चेअरमॅनाकूय सांगला, क्लियर कट सांगला की समज अशें चल्लें आनी बेश्टें तुमी प्रेजेंटेशन दाखयत रावले, पयलुचें दाखयत रावले ना, आतां तें प्रेजेंट काम चालूच उरलें नाल्यार हें काय जावपाचें ना. आतां पळोवया, समज मेळना नाल्यार खंय ना खंय फोर्सफुल्ली तरी वयचें पडलें. So I asked them, is there a mismatch between you all and even your legal team? Kita Prava meeting सांगल्यात no, the lawyers are not coming. So they don't know what's happening here. These people don't communicate properly. And a fiasco. So finally, what are the use of this house committee? We are just coming here, just passing our time. बेश्टें आमकां हें दितात, स्लायड शो आनी काबार. मजगती मंत्री शिरोडकार म्हणटा कायदेशीर प्रक्रिया योग्य मार्गार सध्या काम बंद आसा. आम्ही थारायल्लें आसा की अशे पद्दतीन पत्रव्यवहार जो आसता पळय मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर तो करचो अशें करून, जेणे करून समज मान्यता मेळ्ळी जाल्यार बरेंच जालें, वेल एंड गूड. तातूंतल्यान दिसून येतलें की कर्नाटका सारकी नितळ आसा आनी कांय गडबड थंय ना. पिसी लक्षांत घे, आमी वी कॅनॉट टेक रिस्क. समजा बोर्डाचेर आयला आनी अशें जरी की पयशांचें तोंड आमी कोण गेले नात, एकटाच कोणाक धाडलो आनी सपोज मॅटर कम्स अप आनी इज टेकन अप फॉर हियरिंग, मागीर थंय वेळ धांवूंक शकना. आनी मागीर कितें आसा, समजा पयशां तोंड पयलें आनी आमी आमच्या लोकांक धाडले ना जर जाय जाल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 18-20 वेळ मागीर म्हटल्यार जाता केस केम अप फॉर हियरिंग. आनी इतले वेळ आमी धाडल्या, आमच्या लोकांक धाडल्यात. ते भले ते येवं किंवा न येवं, आमच्या लोकांक आमी धाडल्यात. आतां धाडले म्हणटरी तांकां थंय रावपा येवपा प्रवास वगैरे तो आसात न्हू. सो पयशांचें तोंड पळोवपाचें काय केस पळोवपाचें आमचें. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. म्हापशेच्या अहमद देवडी प्रकरणांतलो दुबावीत बोरेश सतीश पुजारी सोंपलो. काळजाच्या आताकान कळंगुटे मरण म्हूण कळटा. पुलिशेन अनैसर्गीक मरणाची केस केल्या. 39 वर्साचो पुजारी मूळ कर्नाटकांतल्या गोकाकचो. सध्या केप्यां शेळड्या रावतालो. 30 मे 2024 देवडीचेर हल्लो जाल्लो. ताका सुमार 15 दिसांनी उपचार चालू आसतना देवडी सोंपिल्लो. वेलिंगकाराचे सेंट झेवियर DNA टेस्ट वादाचे केशीत रस्तो आडयतल्यांचेर जे तरेन एक्सपोजिशनाच्या निमाण्या दिसा चार्जशीट जाल्या त्या पळयल्यार खंय सरकाराचो लोकांक चाळून घालपाचो हेत. खासदार विर्यादाचो आरोप. सरकार खंय कांय लोकांक टार्गेट करता. फकत 2 दिसाचे शियाळी अधिवेशना वयल्यान विर्याद उलयलो. सेंट फ्रांसीस झेवियरा आड वादग्रस्त विधानाच्या वादात एक्सपोजिशनाच्या निमण्या दिसा केल्ली चार्जशीट
हो सरकाराचो लोकांक चाळून घालपाचो हेत लक्षात येता असो आरोप खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडिसान केला. तुम्ही पळयला खंयच्या दिसा ताणें अनाउन्स केला चार्जशीट जाले बी on that last day. That means this government had a communal mindset. सगळे बरें चल्लां मुद्दम चावोवपाक. जो कोणे पळय चावोन घाले who has been doing it repeatedly तो रोमिंग फ्रीली आनी हांचेर तुमी करता तशें सगळ्यांक एक एकट्याक हें करता ते टार्गेटींग. गोंयकार भिवपाक ना. We will stand by all the goals. वो सरकारूच तसो. This is all political. तशेंच 40 आमदारांक तांच्या मतदारसंघातल्या वेगळ्या वेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा करूंक 2 दीस कशे पावूं येता, निदान 15 दीस आसपाक जाय अशें म्हणीत सरकारान दवरिल्ल्या फक्त 2 दिसांच्या शियाळी अधिवेशनाचेर कॅप्टनान तिडक उक्तायल्या. What is our country? आमी म्हणटा इंडिया is a sovereign, secular, socialist, democratic republic. Where is the democracy? डेमोक्रेसी जाल्यार भासाभास जावपाक जाय. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, इतले इश्यूज आसा, 2 दिसांनी कशे डिस्कस जातले? 40 MLAs putting the questions. Here I am saying even BJP MLAs are putting question. You have a right. Issues घेवपाक जाय 2 दिसांनी कशे जातले? It should be at least 15-20 days. जाय तशे कितले इश्यूज आसा ते भासाभास करप. You all are running away. That means you cannot face. When you cannot face the MLAs, that means you cannot face the public. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. प्रुडंट मिडिया नेटवर्कान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा बेळगांव एक्सपो 2025च्या पयल्या आवृत्तीचे ब्रेस्तारा दनपारां 3:30 वरांचेर सभापती रमेश तवडकराच्या हस्तुकी उक्तावण जातलें. 9 ते 11 मडगांवच्या BPA स्पोर्ट क्लब कॉम्प्लेक्सांत जावपी ह्या एक्सपोत 66 स्टॉल आसतले. सकाळी 11 ते राती 9 मेरेन हो एक्सपो उक्तो आसतलो. ब्रेस्तारा फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्रा महारथान सोंपली. फांतोडेर जावपी ह्या महारथाक हजारांनी भाविकांनी गर्दी केल्ली. रातभर जागरण करून मागीर रथ जाता. रथा उपरांत देवीक परत देवळान व्हरतात. कुंकळकान्नीचो महारथ. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.